सोगली उभी राहूया. सुरवातेक गायन गाऊया. A15 याज्ञिकाची वाकाणणी पेज 7. A15 पेज 7. देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवास ह्या देवाक ह्या दिसाच्या दण्या पासत बरे भशेन दीस सारूंक आयचो आयचे मिसान आदार मागुया. हे मीस आयचे दिनवासाची मीस कशें भेटयता मिंगेल आनी जजमीन पेरेर तांचे पासून मागतना मागूंक लायलां. आयज बर्थडे नेली दालमेद तशेंच रंजिला फेर्नांडीस म्हजोय बर्थडे म्हजे पासून मागात. आनी कोण बर्थडे मनयता तांचो उगडास करून तांचे पासून मागुया. तशेंच कोण दुयेंत आहा खेरीतपणी उगडास तांचो करुया. एकामेका पासून मागून बरे भशेन हे मिसान वांटो घेवचो. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. भावा भयणीनो, आयज साद्या कालाचो 27वो आयतार आनी हो आयतार आमच्या महाप्रांतांत लोक संपर्क साधनांक मुन्यादपणांक भेटयला. पुर्ती फॉलां कोत्ता तसल्या लोकांक दितलो. हो आयचो सेवा धर्माचो विशय मनान धरून आमकां दिल्ली जबाबदारी देवाक मानता ते परी पालूंक आनी आमच्या जिवितांत पुर्ती फॉलां दिवंक हे मिसाचे भेटेन मागतना लोकसंपर्क साधनांक जबाबदारेन आनी पेल्याच्या मोगान एकामेकाच्या बऱ्याक वापरूंक आनी देवाच्या मोल्यान तांचे वरवीं पुर्ती फॉलां दिवंक हे मिसाचे भेटेन भावार्थान वांटो घेवया. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगतले देवान आमकां जायतीं देणी दिल्या, देवान दिल्या. हे देणांचो देव हिशोब घेतलो, कोंत घेतलो. बरें केल्यार इनाम दितलो, वायट केल्यार खास लायतलो. ते पासत जिवीत सदांच बरें शाणेपण आमी जिवंक आयच्या मिसान ते आमकां जेजू सुचयता. हेंच मोलान धरून हे मिसान वांटो घेवया. आनी आमचें हे मीस देवाक मानूंक पातकी म्हूण उडकून सगळे गुन्यांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बॉक्स जोड्या मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पात सगळ्या देवाक आनी तुमकां जायती प्रार्थना
सोरपोत बेदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बसून सगळ्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं. सोरपोतवेदारा आनी ससण्याचे देवा तूं गणीत मोबायलाचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावत जाल्ले परत चड आनी ताणें आशिल्लेले परत चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सोर आमची पातकां भोगोस जें आमी मागूंक फुडें सरना तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान रजवडतलो वयता ससण्याच्या ससना बसून देवाचें उतर आयकुया. इसायस प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप.
म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोल्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाड दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोलो आसलो. ताणें तो फोडलो आनी गुडे बाग काडून नितोड केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो. ताचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुजाल्यांत रावतलेंदो आनी जुदाच्या मनशांदो म्हजे आनी म्हज्या दाका मोला मदें नीत करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोल्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें आतां म्हज्या दाका मोल्याक हांव कितें करूंक वेतां तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलों आनी ताका खावन नाच करतलीं. तो मांडोवचे खातीर ताचीं दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सोगलीं तो पांयां तोला मांडयतलीं. तो भेंडी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी थंय जिरकुटां जातलीं आनी कांटे कुटे वयर सरतले. कुपांनी ताजेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलों. होय, इस्रायेलाचें घोराणें, होच तो दोरबारांच्या सर्वेस्पराचो दाका मोलो. आनी जुदाचीं मनशां म्हणल्यार ताचें आपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो. मेल्लें विखरायलोलें रगत प्रमाणीकपणांक रावतालो. मेल्ल्यो फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायेलाचें घोराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. म्हणुया, इस्रायेलाचें घोराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. इजिप्तांतली उमटून एक दाखवेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिजे फांटे दर्या पर्यंत पावले. नदी पर्यंत विस्तायल्यो तिच्यो आंखऱ्यो. जबाब इस्रायेलाच्या घोराण्या, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. कित्याक तर आतां तिजेर आडे तुवें मोडून उडयल्याय. वाटेर वेता तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रानदुकर पडे कसो दिसपोट करतात. शेतांतलीं सवां तिजो पालो नाच करतात. जबाब इस्रायेलाचें घोराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. दोरबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता, आमचेशीं परतून ये. स्वर्गार्थान नदर मार. ह्या तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब इस्रायेलाचें घोराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. आनीक कदींच तुजे सोरशिल्लीं आमी कोड चोरून वेची ना.
आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. दरबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पडझड आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कसलेच कुस्के काडूं नाका, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशांचे जानवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमचीं काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सवे राखतली. सेकीन बाबा भयणीनो, कितें बरें, मानाचें, प्रमाणीकपण, निर्मोळ, उपुरबायेचें, किर्तीवण, गुणेश, श्रेठ तें तुमच्या मनान घडोवयात. कितेंय तुमी म्हजे कडलें शिकल्यान वो घेतल्यान वो पडयल्यान तें तुमी पाडात आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक खायून गावया. B10 पेज 27. आमी 5वो श्लोक गावया. B10 पेज 27. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोतेवा por nome Gesù Cristo tem शुभवर्तमान. जेजून पुरोव्यांदिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक ओपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो. ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो. ताची भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कोलंबी कांतो येयली. पारो करूंक एक गुपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुलवाड्यांक कुमल्याक दिलो नापूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फोड पिकाचो वेळ लागीं पावतच आपल्या कुलबें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो, तिसऱ्याक फातर आयलो. आनी एक फावटी ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडलें पयल्या परस अदीक सुबेज. ताणें तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिट्टले अशें म्हणून शिकें ताणें आपल्या पुताक तांचे सोयशीं धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणाच भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात, ताका जिवेशी मारुया, ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनी येतोच
त्या कुलवाड्यांक कितें कोत्तलो तांणी जाप दिली त्या नोश्त्यांचो व्हड बस कोत्तलो दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोडो कोंबल्याक दितलो जेजून तांकां म्हणलें जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा माथ्याचो फातर हें सरस्परानूच घडोवन हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना म्हणटोच देवाचें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी पुर्तीं फळां कोण दितात तसल्या लोकांक तो दितलो क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणली तुका क्रिस्ता बसा सिडावन भाव भयणीनो हिस्टोरियन बरोवपी सांगतात जेजू एक बऱ्यांतलो बरो प्रेगादोर ए गूड प्रिचर आपणाची मॅसेज लोकांक कशी दिवची कितें सांगचें तांचे मुखार कशें घालचें एकमतीन सांगतालो आनी अशें सांगूंक ताणें आपल्या प्रवचनान सेरामावान जायत्यो ओपारी आनी पवित्र पुस्तकार आमी ताका म्हणटा पॅरेबल्स ओपारी जेजून सुमार 60 ते 70 ओपारी वापरल्यो अबाउट 60 to 70 पॅरेबल्स जेजून वापरल्यो आनी ओपारींनी लोकांक मॅसेज दितालो केन्ना केन्ना सुटावे करून सांगतालो पूण आपल्या शिसांक उक्तेपणी ताची मॅसेज सांगतालो आयज ओपार एका मोड्याची आनी ओपारीन आयकलां तुमी एका भाटकारान मोडो दाकांचो मोडो इस्रायलाक चडशी पिकावड दाकांची ग्रेप्स म्हणटा एका भाटकारान दाकांचो मोडो लायलो आनी त्या मोड्यान सगळें तयार केलें दाकू जातोच कसो रोस काडपाचो कशें आनी कितें करपाचें मोड्यान कोण येना जावंक कसो आडो घालपाचो हे भाशेन दुरीग एक टावर गोपूर बांदलें आनी सगळें तयार केले उपरांत तो कुमल्याक दिलो भाड्याक कसो दिलो थोड्या मानायांक तो वसूंक आनी टायम पावले उपरांत कितें कुमलें येता कितें पिकावड येता ताजो वांटो ताका दिवंक हें सगळें ताणें थारायलें आनी हो दोनी पयशिल्या गांवांत गेलो जेन्ना पिकावड जाली दाकू पिकेले ताणें आपल्या मानायांक धाडले ते कुलवाडाशी आपणाचो वांटो दी गिव मी माय शेअर पूण ताणें दिलो ना चिंतना तांची दुसरीच तो मोडो नागोवन खावंक म्हणटच ताणें हे चाकरांक धाडले पळय तांकां फातर आयले मारले थोड्यांक भायर घाले आनी हे भाशेन परतून धाडले दोनी पासियेंसाचो ताणें पासियेंस घातलें आनीक धाडलें पयल्या परस सुबेज मानाय धाडले आपलें कुमलें मागूंक ताणें तांकांय तशेंच केलें मारले जिबेशी मारले दांडायले आनी कितें केलें शिकेन दोनयान येवपार सांगता चिंतलें आपल्या पुताक धाडूं पुताक तरी ते रेस्पेत मान दितले ताका आपलें कुमलें वांटो दितले धाडटले अशें समजून पुताक धाडलो पूण त्या कुलवाड्यांनी पूत पडयतच हो ताचो दायजी सगळीं गिरेस्तां ताका पडटलीं ताकाच मारुया गिरेस्तां ताका पडची ना आमकां पडटलीं अशें त्या पुताक धरलो भायर व्हेलो जिवेशी मारलो आतां उपरांत हें सगळें केल्या उपरांत दोनी कितें कोत्तलो अशें जेजून आतां दुबाव ना तांचें कुमलें काडून घेतलो दुसऱ्यांक दितलो कित्याक हें पुरतें न्हू दे नॉट वर्दी ऑफ दॅट येवपार जेजू त्या लोकांक सांगता दाकांच्या मोड्या भाशेन देवान तुमकां जायतें बरें केलां
म्हणटच आमकां कितें बरेंपण आहा देवाचें. नथींग इज आवर्स, आमचें कांय ना. जायते फावटी आमी झगडटा, चिंतता हें म्हजें हें म्हजें हें म्हजें. म्हजें म्हणटा तें संवसारान कांय ना. सगलें देवाचें. देवान म्हाका तुका तेका देवान वांटून दिलां. सो एवरीथींग वी हॅव बिलोंग्स टू गॉड. देवाचें. देवान तें आमकां दिलां वचोंक, यूज इट, बरे भाशेन यूज करूंक. आनी बरे भाशेन यूज तर केलो, हेच्या वापार आमकां सांगता बरें कोण कोत्ता ताका देव इनाम दिता, वायट कोण कोत्ता ताका देव खास लायता. तो इश्टानो, आमकां देवान जायती निर्णय दिल्यात, पूण आमी जायते जाण कितले मस्ती करता. बरेपणान वापरचे सुवातेर ही देणीं घेवन आमी दुसऱ्यांक दुखयता, जिवीत दुसऱ्यांचें जोड कोत्ता, जायते सुबेरभायेन चलता. म्हणटच आयच्या ओपार आमकां सांगता आमी तरी देणीं घेवन बरें तर करिना, जाल्यार देव आमकां कास लायतलो. बरें करीत देव अदीक आशिर्वादान भरतलो. म्हणटच आयज हाय टायम आमी पळोवन आमच्या जिवितांत देवान आमकां कितली देणीं दिल्या, कितली देणीं दिल्या. तो नासतना आमी देवाक कांय उपकार फावर करूंक ना. तरी आसतना देवान आमकां जायते देणीं दिल्या, पूण हे देण्याचो आमी जायते उपयोग फावो तो करूंक ना. खूब मस्ती केल्या, खूब वायट केलां, तरी आसतना देव पासियन्स घेवन आहा आमचो. येवपार आमकां सांगता देव पासियन्स घेता, पूण हाव लाँग, कितलो तें पासियन्स घेतलो, केन्ना आमकां कास लायतलो आमी नाको. त्या पासत इश्टानो, आयच्या येवपार मनान काळजान घेवन घरा या. देवान आमकां कितें दिलां चिंतून पळोवया आनी सगळे देणे पासत देवाक दिनवासुया. देवान ताका दिवंक ना, म्हाका दिलां. वाय? हांव कितें बरो, हांवें कितें देवाक कसलो फावर केला? ना. तरी आपल्या उदारपणान देवान आमकां एक एकल्या जायती देणीं दिल्या. देव रावता आमी बरो फायदो काडटले म्हण, वायट न्हू. पूण आयज जायते जाण बरो फायदो काडचे सुवातेर वायट करीत आहा, अदीक अदीक वायट करीत आहा. तरी देव पासियन्स दित आहा, पूण निमाणें जट्टे दिसा हे सगलो हिशोब देव घेतलो. पूण इश्टानो, देवान आमकां तर कितें दिलें आहा, बरे भशेन फायदो काडुया, बरो उपयोग करुया. आमकां उपयोग करुया, दुसऱ्यांक ताजो उपयोग करुया. जायते फावटी आमी आयकलां देवान तर कोणाक ग्रेस केला, ग्रेस्ताय दिल्या, भाटां बेसां दिल्या, आमकांच न्हू ती. आमी उजार करूंक, ताजो आमी दुसऱ्याक उपयोग करूंक, दुसऱ्यांकूय आमी आदार दिवंक ना. तो देव आमचो खर हिशोब घेतलो. त्या पासत कितें तो देवान आमकां दिलां, आमकांच न्हू तें, नॉट ओन्ली फॉर अस. यूज इट, उजार करूंक, म्हज्याय बरेपणा पासत आनी घरच्या लोकांचें बरेपणा पासत. म्हणटच आमी कितें दुसऱ्या पासत करूंक जाता करा इश्टा. आमी कितले फावटी दोळे धांपता, कितलें वायट पडयता, कितली गरिबी पडयता, कितलो लोक संस्था पडयता, आमी कितें करूंक जाता करना. हाजो पासून देव हिशोब घेतलो. हांवें तुका उमकी देणीं दिलेली, उमकें दिलेलें दुसऱ्यांक पावोवंक, आदार करूंक, तें करूंक ना. म्हणटच हांवें तर कितें बरें करूंक जातालें करूंक ना, देव ताजो हिशोब घेतलो. तर इश्टानो, आयच्या मिसान देवाक दिनवासुया. फॉर ऑल दॅट हॅज गिवन अस, आमकां कितें दिलां देवान, देवाक दिनवासुया. फायदो तर सारको बरो काडूंक ना, आयज देवा लागीं भोगसणें मागुया. हे फुडें तरी बरो उपयोग करूंक वावुरया. ताजो उपयोग आमकांय दुसऱ्यांकूय. आमच्या सरभोंवती कितले गरजेवंत आमी पडयता, कितलो लोक संस्था, कितलो लोक अडचणींक सांपडला आहा. आमी कितेंय करूंक जाता, पूण जायते फावटी आमी म्हणटा म्हाका कित्याक पडला, वाय शूड आय बॉदर. तो संस्था संस्कृती, हे सगल्याचो देव हिशोब घेतलो. म्हणटा उगडास मनान दवरा, आमी कितेंय कोत्ता कितेंय करिना, ताजो सगल्याचो देव एक दीस हिशोब घेतलो. देवाक आमी जबाब दिवची पडटली. म्हणटच बरो जबाब दिवंक, बरो हिशोब दिवंक, बरे भशेन जिवंक वावुरया. हें शाणेपण म्हाका इश्टानो आयच्या दिसान मागुया. उबे रावया. बाबार्थ आमचो घट कर म्हण मागुया. बरोबर आमी सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवा,
Sorpurida Papa, Sorgan Pitnicher Rosnera, and Jesucrista the Eclapsatagam Chasunia, the poet of Nori Gorbisamo, Aquaramaretan Solmo, Consplatagatan Costa Slave, the Kakusa Zorlo, the Melo, the Kandikibelo, the Mella Modern Dolo, the Seretsa Melian Trojon, Sargastor, Sorpurida Yavachi Boston. Vidanjmen melanche munstavi korum eto. Sofmandan pavitatme. Kagari pavisat. Boktan se. Akhan se. Riche John. Sasna se. Amen. Bao burnino. Zona kila kam kan zaite gorzo asat. Tevala kan zaite makche asa. Tere vedan. Viswasan amche magne sorginche bapa muka galuya. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी देवाक दिनवाशी रावूंक आपलें जिवीत आनी आपोवणें देवाचे कुशे पोरमोणे जियोंक तशेंच रोमा शारांत चालू आसलेले बिस्माचे परिशोधी खातीर आनी तातूंत भाग घेतल्या वांगड्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचें आयकूंक आनी अदीक करून लोकसंपर्क साधना वरवीं तांकां समजूंक आनी पावूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमी लोकसंपर्क साधना वरवीं एकामेकाक समजूंक आनी भावपणाचें नातें वावरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या महादोन प्रांतांत लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं एकचार आनी मोगाचे बांदपास घडून येवंक आनी मोगान स्वताची वाट आमी चलूंक ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय देवा लागीं मागुया. बापा मोगाडा थोडीच मागणी तुजे मुखार विस्वासान आमी घातल्या तरी आमच्या मनान काळजान आनी जायचें मागचें आसा कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फाव कर आनी तुवें आमकां दिलेल्या गुणाचो बरो उपयोग आमी करूंक आमकां शिकय हें आमी मागता तेंच तुजे पुता जेजूच्या नांवान. बसा सिडावन. बेटोने वेळार गायन गावया C43 वेदीचेर उंड्या सवे पेज 46. C43 पेज 46. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सोदपोत पिता देव बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पुलीस सभेच्या आदाराक सदस्यपण मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें इश्टापूण आमकां भेटोवंक फावो मेळ्ळां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक सदवणाची पवित्र रीत संपोवंक आमचो कायदो आमी पाळटना तुजे वरवीं आमकांच तो अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नवीन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमची सगळें आसूं. आमची कार्ड जावं बावया. आमी ती सर्वेस्परांत आयबाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदारान ससनेचे देवा सरकऱ्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दया करून आंकोल मारयेतान ताणें जळोवन घेतलो. क्रिस्ताचें मरण सोंसून ससण्याच्या मरणांतले आमकां सोडयली. मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससण्याचें जिवीत ताणें आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गींच्या सगळे दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाचें तशी आमची पात्रां पळस आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवेटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां सबस्ताय दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या रुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान आमी वातरायता. तर आमकां चुडार कुठीन सरपात कंतली सुटोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक बटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल. जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो जियेताय राजवट चलयताय ससनेच्या ससन्यान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळें आसूं. मोगान एकामेका शांती दिवया. शांती तुमचे सगळें आसूं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू खरो देवाचो पूत. जोण एकल्याक ताणें जायते गूण दिल्या तांचो बरो फायदो काडूंक तो आमकां आपयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हेच जेजून आयज खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या. सगलीं आमी सुभागी.
क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D23 जिविताचे उदक जिविताचो उंडो पेज 60 D23 पेज 60 지위다시 우도가오 비용교체 나래야루 지위다소 우도하오 가우교체 부케야루 지위다시 우도가오 비용교체 나래야루 지미다소 우도하오 가우교체 부케야루 안소왔고 나네라 누가 비유 아셰다 안소왔고 부케라 누가 가우 가운데다 안소왔고 나네라 누가 비유 아셰다 안소왔고 부케라 누가 가우 가운데다 우찬 모집 바바디우랴 예나스타카 락치나다 우리스 모집 소시아야 또 위케나스 부케소나 우찬 모집 바바디우랴 예나스타카 락치나다 우리스 모집 소시아야 또 위케나스 부케소나 안소왔고 나네라 누가 비유 아셰다 안소왔고 무게라 누가 가우 가운데다 안소왔고 나네라 누가 비유 아셰다 안소왔고 무게라 누가 가우 가운데다 प्रार्थना सोरपोरवेदा देवा आमच्या मोगाड बाबा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आमचें क्रिस्ती जिवीत गोटान फडादीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावं पावूं असलें रुपांतर हे बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं बसात मातशें सिडावन सांगना प्रोग्राम आयज फादर ब्रिटोचो बर्थडे वाडदीस खरेंच आमी ताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासता आनी आयच्या दिसा ताका आमच्या मागण्यांत दवरुया ह्या फिरगोचेन तो आमची सेवा करता देवाक दिनवासुया
आनी ताच्या देण्या पासत उपकारी जावया. सदांचे आमचे चाली प्रमाणे हे मीस समतोच आमी कॉरिडॉरान एकवटुया आनी बर्थडे केक काटून फादराक विश करुया आनी आमचें तोंडूय गोड करुया. फाटल्या आयताराचें आमचें धर्मदान जालां 1,30,610 रुपया, 1,30,610 रुपीज. सेकंड कलेक्शन कम्युनिटी सेंटरा पासत जाल्लें 81,000. बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 15,000. बोदये कपेलांत सा मिगेलीच्या परबे दिसा कलेक्शन जालां 10,130 रुपया, 10,123 रुपीज. नोवेनाच्या दिसांनी कलेक्शन जालां 72,100 रुपया, 72,100 रुपीज. पेरपेत सुकूर सायबणीची बॉक्स आसा थंय, तातूंत तुमी घातल्यात 5,000 रुपया. फुलां दोतोनीच्या भुरग्यांनी फेस्ता दिसा लायलोली, ताका सगळे मेळून एकठांय जाल्यात 19,615 रुपया, 19,615. तुमच्या उदारपणा खातीर आमी तुमकां सगल्यांक दिनवासता. आयज भुरग्यांचे मीस जातोच संदेशकारांक जमात आसा. गेल्ल्या आयताराक आमी कळयलेलें ड्रॅमेटीक ट्रूप ऑफ तालिगांव न्यू दिल्ली गेल्यांत काल तांचो तियात्र जाला. आमची शाबासकी आनी परबी तांकां आनी फुडारकूय अदीक तांकां संद मेळूंक आमची मागणी सदांच तांचे पासत आसात. फाल्यां सोमारा दीस 4:30 वाजता तेस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप देवाच्या उतराची परगटणी आनी परम संस्काराक मागणी आनी आशिर्वाद वांटो घेवंक आमी मागता. ओतुंबराचे 11वेर 8वो बुधवार 10 बुधवारांचे भक्तीचो तेस मीस सेरमांव नोवेन सांजे 5:30 वाजता मांडावळ करूं गाली, बोदयें, धोंद्रें आनी पोसरें बाट. ओतुंबराचे 12वेर सांत आंतोनीच्या कपेलांत नमोशीन तेस आनी मीस सांजे 5:30 वाजता. चोत्राय दोची मीस 12वेर जातले. मास विल बी ऑन 12th. सदांच आमी 13वेर कोत्ता, पूण ह्या म्हयन्यांत 12वेर जातलें, कित्याक 13वेर पियेदाद कपेलांत नोवेना सुरू जातात. ओतुंबराचे 13वेर पियेदाद सायबणीच्या कपेलांत केरांत नोवेना सुरू जातात. तेस मीस सेरमांव 5:30 वाजता वांटो घेवंक आमी मागता. शुक्राराचे ओतुंबराचे 13वेर फातिमा सायबणीच्या निमाण्या दिसण्याची परब. सायबीण माय पावटी मायेच्या 13वेर तावन दिसती पडली. ओतुंबराचे 13वेर निमाणें दिसणें तिचें, द लास्ट एपरेशन. तर ह्या दिसा मिसांत वांटो घेवया आनी सायबीण माय मागता तें करूंक तिच्या पुताचें बळ आनी कृपा आमकां मागुया. सोनवारा दीस ओतुंबराचे 14वेर सिनियर सिटीजन असोसिएशन जनरल बॉडी मिटींग आसा सांजे 4:30 वाजता. मिशन कॅलेंडर आनी एनवलप आमी धाडून दिल्यात. PPC वांगडी तुमच्या घरा येतली कॅलेंडर आनी एनवलपांक घेवन. कॅलेंडराक आमी मोल थारायलां 50 रुपया. तशेंच मिसावांचो वावर फुडें वेता तुमचे उदारपणा लागून. उदार जायात आनी एनवलपांत मिसावांच्या वावरा पासत तुमची देणगी दियात आनी आदी फुडेंच तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हॉलाचो वावर आमी हातांत घेता. फॉल्स सिलींग ओ रुफींग ओ पॅनलिंग पयलें करूंक येवजिलां. ह्या वावराक 45 lakhs देस्पेस जातलो. सगल्यांचो आदार आमी मागता. भुरग्यांच्यो एग्जामी सुरू जाल्या, थोड्यांच्यो अजून जावंच्यो आसात, तांचे पासत आमी मागुया. दिवाळी हॉलिडेज ओतुंबराचे 25वेर तावन सुरू जातात. भुरग्यांक दिसपट्टी मिसां हाडात आनी दिवाळी हॉलिडे म्हूण दोतोनीक हॉलिडे ना, दोतोन आसा, दोतोनीकूय धाडून पावडा. अनलेस तुमी स्विट्झर्लंड UK हॉलिडेयांक वेतात जाल्यार तुमकां एक्सक्यूज आसा. SSVP इगोर्जेच्या दारा भायर कलेक्शन कोत्तात. दुबळ्यांक आदार दियात. ओतुंबराचे 2 तारखेर आमची तरणाटीं कारितास होम फॉर द चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज ओ डिफरंटली एबल्ड चिल्ड्रन हांकां भेट करूंक गेल्ल्यान 71 भुरगीं आसलीं. तुमच्या आदारान तांकां जेवणाच्यो कांय वस्तू व्हेल्यो, जावं तांदूळ, साकर तसलें व्हेल्लें आनी थोड्यांनी पयशेय दिल्ले. उदारपणान दिलां देखून पादविगराच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या आयतारा दीस ओतुंबराचे 15वेर 10 ते 1 पर्यंत CFM गोवा AGM प्रोग्राम आसतलो. आमचें फर्स्ट फ्लोर हॉल आहा तातूंत. त्या दिसा मीस आसा तांकां 12 वाजता.
फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता SSVP पॅरिश यूथ 8 वाजता कॅटकिस 9:15 वाजता विमेन ऑफ होप 5:30 वाजता अल्कोहोलिक एनॉनिमस जमात सदांचे परी 10:30 ते 12 पर्यंत उबी रावया आशीर्वाद घेवया. आशीर्वाद दिवच्या आदी तुमच्या मागण्या पासत आनी आयज कशे भाशेन आदार दिल्ल्या पासत सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर्पोर बिदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो आशीर्वाद तुमचेर घालूं वतात. देवान तुमकां जायते गूण दिल्या बरो फायदो काडात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक खायोन गावुया E12 तुझे उपकार दोनिया कशे बादयतले हांव पेज 84 E12 पेज 84. तुझी बरेपणा कशी आजल्या तुझो